प्रुडेंट मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दिगंबर कामत, मीना खाते, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राना खाते, खाण ब्युरो गोंयांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगाक जबाबदार। सगळ्यांचेर करची खर कारवाय। शहा आयोगाचो अहवाल मांडलो संसदेत। कितलेशेच अधिकारी त्रासांत पडपाची शक्यताय। दुबावित आतंकवादी अफजल खानाची नार्को चाचणी करूंक वास्कोच्या कोर्टाचो न्हयकार। अफजल नार्को चाचणीक तयार ना म्हणून पुलिसांचो अर्ज भायर आयलो। पुलीस कादय 5 दीस वाडयली। परवरेच्या लोटस पाचेर घाल्ल्या धाडीत सापडलो मराठी सिनेमांतलो झेंडा फेम सचित पाटील। स्पाचो धनी धरून 4 जाणांक पुलीस कादय। सचित पाटलाक जामीन। दिल्ली म्हादय ट्रिब्युनला मुखार सुनावण्यो सुरू। म्हादय प्रकल्पाचे काम कर्नाटकान थांबोवचे म्हणून गोंयान घालो अंतरीम अर्ज। जाप दिवंक कर्नाटकाक 8 दीस, 8 ऑक्टोबराक युक्तिवाद। आणि गोयच्या उदेंत्या खेळगड्यांचे क्रिकेट शिबीर नेटान। भारतीय पंगडात आणि रणजी पावंड्यार खेळपाचे क्रिकेटर तयार करतले। सुदीन कामतीची मोख। आता खबरो विस्तारान। गोयचे आदले मुख्यमंत्री आणि खण मंत्री दिगंबर कामत, मीना खात्याचे संचालक आणि अधिकारी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय खाण ब्युरो, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोयचे राना खाते आणि जैव विविधताय मंडळ हे सगळे गोंयांत जाल्ल्या बेकायदेशीर मायनिंगाक जबाबदार आसात, असो अहवाल शहा आयोगान दिला। शुक्रारा अहवाल संसदेत मांडलो। 34,000 कोटी वयर मिनाचो बेकायदेशीर व्यवहार जाला, असो निष्कर्ष ह्या अहवालान काढला। दिगंबर धरून सगळ्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाची सुचोवणी न्यायमूर्ती शहान केल्या। गोंयांतल्या बेकायदेशीर मिनाचो तपास करपी जस्टिस MB शाह आयोगाचो अहवाल केंद्रीय मिना खात्यान शुक्रारा संसदेन मांडलो। ह्या पुराय प्रकरणात तांणी दोशी धरल्यात आणि तांचेर कारवाय करात म्हूण सांगला ते मनीस आणि विभाग अशे। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, तेन्नाचे खण संचालक, खण खात्याचे अधिकारी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय खण ब्युरो, गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय जैव विविधताय मंडळ। 2000 साला उपरांत चडशे गैरव्यवहार जाल्यात आणि जाणून बुजून कांय कंपन्यांक फावोर करपाक अधिकारी कांय गंभीर प्रकरणांनी सदळ रावल्यात, असो निष्कर्ष ह्या अहवालान काढला। कसले कसले कायदे मोडले तेवूय ह्या अहवालान सांगला। मिना खात्यान सुमार 5 वर्सां खणींची तपासणीच केली ना। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खबर आसून कारवाय केली ना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान बफर झोनांत खणी चलपाक दिल्यो। पर्यावरण दाखले नासतना 31 खणी चलपाक दिल्यो। अभयारण्य मतीन घेनासतना 42 खणींक परवाने दिले। गोयच्या मिना खात्यान बेकायदेशीरपणान मीन खणूंक दिले। बेकायदेशीर मिनाची सरळ निर्यात करपाक दिली। खण खात्यान कांय खणी आडच कारवाय केली। खणी कायदे पाळटात काय ना ते कोणेच पळयले ना। ह्यो गजाली परत जावच्यो न्हय म्हूण आयोगान सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो। बेकायदेशीर गजाली करप्या आनी दिवप्या आड खर कारवाय। मिना सचिवाच्या फुडारपणा खाला खासा समिती। सगळे कायदे पाळटात काय ना ते समितीन पळोवचे। हे विशीं आमी दिगंबर कामती कडेन संपर्क साधलो तेन्ना आपणे अजून रिपोर्ट वाचूंक ना, वाचतकच प्रतिक्रिया दिता अशें तांणी सांगले। भाजपान मात आदल्या काँग्रेस सरकाराचेर फोग काडलो। दिगंबर कामत जो मायन्स मिनिस्टर तसेच मुख्यमंत्री ज्यांच्या नावाचो प्रत्यक्ष उल्लेख रिपोर्टात आसा, तांचेर सरकारान तुरंत FIR फायल करचो। अंडर सेक्शन 420, 120, 467, 468, 471, 13(1) A, B, C, D अंडर करप्शन। हे पळय, आज आमी मागतान जे रिकमेंडेशन्स केल्ली आसा ती पूर्ण रिकमेंडेशन्स कन्सिडर करची आणि इम्प्लिमेंट करची। सगळी रिकमेंडेशन्स। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडेंट मीडिया।
वेळेच्या पोलिसांनी धरिल्लो दुबावीत आकांतवादी अफजल खानाची नार्को चाचणी करूंक वास्कोच्या JMFC कोर्टान पुलिसाक मान्यताय दिवंक ना. सुप्रीम कोर्टान घालून दिल्ल्या नेमाप्रमाण आरोपीची मान्यताय नासतना नार्को चाचणी करपाक मेळना आनी सध्याच्या केशीत अफजलान पुलिसांक नार्को चाचणीक मान्यताय दिल्ली ना. मात ताची पुलीस कादय कोर्टान 5 दिसांनी वाडयल्या. वेर्णेच्या पोलिसांनी अफजल खानाक फाटल्या म्हयन्यात अटक केल्ली. शुक्रारा ताका वास्को JMFC कोर्टा मुखार व्हेलो. ताची पुलीस कादय आनीक 5 दिसांनी वाडयल्या. ताची नार्को एनालिसीस करूंक दिवची म्हूण पुलिसांनी कोर्टाकडे मागिल्ली मान्यताय मात कोर्टान न्हयकारल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक नेमाप्रमाण एखाद्या आरोपीची नार्को एनालिसीस करपाची असल्यार त्या आरोपीची मान्यताय घेवची पडटा. नार्को एनालिसीस चाचणीक न्हयकार. अफजल खानाच्या नार्को एनालिसीस चाचणीक मान्यताय ना. अफजलान चाचणेक मान्यताय दिली नाशिल्ल्यान न्हयकार. कोर्टान अफजलाची पुलीस कोठडी वाडयली 5 दिसांनी. कितले दीस रिमांड? 5 days रिमांड. नार्को टेस्टाचे बीन कितें घेतला काय कितें? ॲप्लिकेशन डिसमिस केला. ओके. बट विल सी व्हॉट इज द अदर ऑप्शन. बिरेस्तारा मडगावच्या सत्र न्यायालयान अफजलाक जामीन न्हयकारिल्लो. अफजलाचो आकांतवादी संघटनेकडे संबंध आसा म्हणपाचो दुबाव पोलिसांक आसा. मुंबईच्या ATSन ताची हे फाटभुंयेर गोंयांत येवन चवकशी केल्या. ताचे कडेन वेगवेगळ्या नांवान रजिस्टर आशिल्ली 5 सिम कार्डां मेळ्ळ्यात. ताचे पत्ते सारके नात. तो नांवाय वेगवेगळी वापरता. ही केस गोंय पुलीस रोखडेच NIA कडे दिवपाचे आसात. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. परवरी पुलिसांनी बिरेस्तारा सांजे परवरे चौगम रोडार आशिल्ल्या लोटस पाचेर धाडी घालून तातूंत अटक केल्ल्या मदीं मराठी सिनेमांतलो नामनेचो हिरो झेंडा फेम सच्चित पाटीलूय आसा. लोटसात स्पाच्या नांवान चिंदळकी चलता म्हणपाच्यो कागाळी आयिल्ल्यान पुलिसांनी थंय धाड घाली. धाड घालतना बायलांच्या एकवटाची आवडा वेगश पुलिसां बरोबर आशिल्ली. स्पाचो धनी आनी कर्मचारी मेळून 4 जाणांक 5 दिसांची पुलीस कादय दिल्या. सच्चित पाटीलाक जामीन मेळ्ळो, मात फुडले 7 दीस ताका पुलीस स्टेशनार हजेरी लावची पडटली. बिरेस्तारा सांजे परवरे पोलिसांनी लोटसाचेर धाड घाली. फामाद मराठी सिने आनी नाट्य कलाकार, दिग्दर्शक आनी लेखक सच्चित पाटील ह्या स्पान पुलिसांक सापडलो. पाटील थंय गिरायक म्हूण गेल्लो. पुलिसांनी ताकाय अटक करून भितर दवरलो. हय, झेंडा आनी अर्जुन ह्या गाजिल्ल्या मराठी पिक्चरांतलो होच तो सच्चित पाटील. वळखलो? ही पळयात पाटीलाची विज्युअल्स. पुलीस ताची चवकशी करतात. तांकां गिरायक म्हूण अटक केल्या. हे पळयात, पुलीस ताका अटक करून घेवन चल्ले. तो आपल्या नाटकाच्या कामा खातीर गोंयांत आयिल्लो. ब्रेस्तारा सांजवेळार तो परवरीच्या ह्या लोटस स्पान गेल्लो. त्याच वेळार त्या स्पाचेर पुलिसांनी धाड घाली. धाडीन पुलिसांनी स्पाचो मालक हरिकांत मिश्रा, एक मॅनेजर, एक स्वीपर, सेक्युरिटी, सच्चित पाटील आनी चलपतीराव दिमीत ह्या 2 गिरायकांक अटक केली. तांचे बरोबर दार्जिलिंगच्या 5 चलयांक पुलिसांनी सोडून हाडल्यात. This massage parlor has been in the limelight for a long time. Now the modus operandi is that under the facade of running a massage parlor, something else goes on. The girls are actually victims. They are brought from somewhere else and made to work in a place where they cannot even communicate with anybody. And God knows what the working conditions are. They are all made to sit in a small cubicle after they finish their whatever activity they are made to do. Then there is no recreation place or anything, and the working conditions are very bad. म्हापशेच्या कोर्टान स्पातल्यान अटक केल्ल्या सगळ्यांक 5 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. जाल्यार सच्चित पाटील आनी दुसऱ्या गिरायकाक कोर्टान जामीन दिला. गिरायकाची कादयेन चवकशी करपाची गरज ना अशें कोर्टान म्हणलां. पुलीस सांगतात ते प्रमाण धाड घाली तेन्ना दोनूय गिरायकां पळोवंक जायना अशे अवस्थेन सापडिल्ली. सच्चित पाटलाक कोर्टान घाल्ल्यो अटी. फुडले 7 दीस पुलिशेन हजेरी लावची पडटली. 30,000 रुपया शुअरिटी. आपलो घरचो पत्तो पुलिसांक दिवंक जाय. पुराव्या कडेन मेतेर जावंक जायना. परवरीच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.